Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. ऑनलाईन फायनल डेट आहा ती 29/05/2020 सांजच्या 5 ऑनलाईन आणि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आसा ती 1 तारखेक जुनाच्या. सो 1 तारखेक जुनाच्या जर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आहा जाल्यार ते काम ऑलरेडी अर्धे काम कंप्लीट केला. हे काम कशें चालू केला हे म्हाका प्रश्न विचारपाचो आहे WRD डिपार्टमेंटाक, AE आहा, JE आहा तेंचे आनी चीफ मिनिस्टराक, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकूच विचारपाचें आहा की जे आपल्या पावराचो मिसयूज करतात आणि हे काम चालू केला हे खंयच्या आधाराचेर केला आणि जर अशेंच जर पावराचो मिसयूज करून जर अशे एक्टिविटीज चालू केले जाल्यार म्हाका दिसना प्रत्येक डिपार्टमेंटान जे कामां चल्ल्यात ते लिगली चल्ल्यात आणि ही लुटमार चल्ल्यात. ऑफिसरांचेर JEE कोण आहा WRDचे पेडण्या डिव्हिजनान तेंचे इमिजिएटली कारवाई करपाची आणि तांकां सस्पेंड करपाचे. चोनसे पारशे जे नाल्याचे काम सुरू केल्ले आहा हे मान्य करता, पण चोनसेचे जे मळ्याचे जे शेतकरी जे शेत करताले गेली 4 वर्सां नालो पुरल्या कारणान पाणी वचपाक वाट नसले, जेणे करून शेत अक्षरशः कुसताले, पिड्यार जाताले. जेणे करून शेतकऱ्याची मागणी आसली की हो नालो ह्या वर्सा तरी पावसा पयलींच जावचो. म्हणून हांवें स्पेशल आदरणीय मुख्यमंत्र्याचे नोट घेवन ही टेंडरींग प्रोसेस सुरू करू नये, कारण सगळो प्रोसेस जावच्या पयलीं जाल्यानुसार पास येतलो आणि परत ह्या वर्सा येदोडलो मळो शेताचो पिड्यार जातलो. हे जावचें न्हू, हेचे खातीर काम सुरवात केल्ली आहा. जी दालेकरांक आव्हान करता तांणी पयलीं खंय तरी पंचायतीक निवडून येवचो आनी जे कितें ते स्टेटमेंट करतात पळय ते स्टेटमेंट करच्या पयलीं बरो नेन मेळोवचें आनी मागीर स्टेटमेंट करचें. दयानंद सोपटेक ज्या मनशान 22 वर्सां राजकारण करता 4 फावटी लोकांनी निवडून दिल्या तेका ह्या जीत आरोग्यांचो 1 फावटी पंच म्हणून निवडून येवना, तेणी शाणपणां सांगची न्हू. सीएमाचे स्पेशल नोटाचेर ते एमर्जन्सीचेर काम स्टार्ट केला म्हणून हांव इतलें विचारूंक सोदता की सीएमाच्या नोटार जर कामां स्टार्ट जावंक लागली अशी जाल्यार तो आनी ई टेंडरींग कित्याक करप, टेंडर आनी कित्याक काडप, हे क्लॅरिफिकेशन पयलीं दिवपाचें तेणी. जर त्यांनी 60 कोटी त्या टायमार जर कामां केली जाल्यार आतां एमर्जन्सी आतां कशी दिसली तेका त्याच्या घरा कडेन तेन्ना कित्याक दिसोंक ना. आनी ती फक्त 31 लॅक्साचो टेंडराची कॉन्ट्रॅक्ट भायल्याक दिला. हेचो अर्थ असो काय की हेचे सिमेंटाचो गोदाम आहा, सिमेंट हेचे कडले घेवप, लोखंड हेचे कडले अशें कितें काय आहा ते तेणी क्लॅरिफाय करपाचें. कित्याक म्हाका दिसता ह्यो सगळे स्कॅम आहा. पयलीं जी दारोलकरान थंय पंचायतीक निवडून पंच म्हणून येवपाचो. सो त्याच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे तो विसरला आसा. इन्फॉर्मेशन प्रमाणे सांगता बाय इलेक्शनाक फक्त हांव 5 म्हयने कार्य म्हाजें केलां. 5 म्हयन्यान 9,300 मतां म्हाका पडले. हे तेणी सजमून घेवपाचें पयलीं तकलेन मातशें घालपाचें.